Alleluia, Devados Sankiu, Jerusalem, Polar Pokmaru, Watu Zoluia, Devados Sankiu, Jerusalem, Jerusalem, Deva Mostice, Takatavito, Meu Pospace, Jerusalem, Deva Mostice, Takatavito, Meu Pospace, Paula Palmaru, Watu Zoluia, Deva Sankiu, सगल्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी जेजूच्या स्वर्गवरणाची परब मनयता. खेरीत भाशेन आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बो करून जे कोण बरे नात तांचे पासत मागता आसतना विन्संट तशेंच डॅरल फेर्नांडीस जो खूब पेरिगांत आसा कोवीड-19 एपिडेन तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. आयज रोमन वाज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब समोर रमता. बावाटाची उचारणी करता तेन्ना तो स्वर्गार चडलो आनी सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. हे बावाटाचे सोत आमी अभिमानान परगट्टा. जेजू आमचो सोमी आख्ख्या मनीसकुळाक तारण फावो करपाक बापान दिल्लोले मिसांव घेवन संवसारांत आयलो. मनीस सैमाद जल्मून ह्या मिसावाक ताणें सुरवात दिली आनी आपल्या कोश्टां मरणां पुनर्जोतपणां आनी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं बापान दिलोले मिसाव शार्ती पावयले. सोमी जेजून आपल्या बापाशी वेचे आदी आपल्या शिसांक मिसांव दिले. आख्ख्या संवसारांत वचून शिवोटमान परगट करूंक आनी ताचे गोवाय जावंक. दर एक क्रिस्ती भाव भयण ह्या मिसावांत बागेली आनी वांटेली. तर ह्या मिसाचे भेटेन आमच्या हातान घातलेले मिसाव आमी शार्ती वो सोपूर्णायक पावूंक तशेंच जेजू स्वर्गात चडलो आनी सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला हे बावाटाचे सोत आमी खोलायेन समजूंक आनी ताचें म्हत्व वळखूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. बाबा भयणीनो, जेजूचो स्वर्ग प्रवेश आमच्या चालत्या जिवितान आमकां एक नवो भरवसो दिता. तरी आसतना जायते पावटी आमी स्वर्गा वाटेन पळोवचे बदलीक आमच्या कोश्टांचेर त्रासांचेर दुबावांचेरूच आमी आमची नदर घालून रावल्या आनी निराशीपणाक सांपडल्या. असले आमचे चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मरे सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर.
देवा सुखीच्या राया सुपुत्री देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्या थोर वैभवापासो आम्ही तुका वाखाणटा जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाची संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या संगाती बापाचे मोहिमेत जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू प्रार्थुया. देवा आमच्या मोहिमेबून बापा तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चडून गेलो ताच्या स्वर्गा प्रवेशान आमचे मनशा सैमूच ताणें उबारून व्हेलें ताची महिमा आमचेच महिमेचो बरवासो कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे ह्या वर्त्या गुटा पासत संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिनवासता आनी ह्या संतोशान आनी बरवाशान आमकां सदां जियेशी कोर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोगाल थियोफील जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना थावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विंचून काडलोल्या धर्मदूतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकान हांवें बरोवन दवरलां. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिन्वस्वार पुरावें दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कडसरो नाका म्हूण जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकलां. जुवांवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचो स्नान मेळटलो. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें सोम्या इस्रायलांत तूं आतां नव्यांत राजवडकी स्थापून वेताय. जेजून तांकां जबाब दिलो बापान आपले पोदवेन नेमलोले काळ आनी घोड्ड्यो जाणो जावंक तुमकां पडलें ना पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत सगल्या जुदयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातले. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो
एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले. ओवचीत धोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला, तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार आमचो जाबाब जावनी. संतोसाचे उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सगलीं म्हणुया, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजांनो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी भे दवरचें. सगले पृथ्वीचो वर्तो राजा तो. जबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुरूच्या घणघणान सर्वेस्पोर चोडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्राच्या शिनवसनार बसून तो आपली राजवडकी चलयत आसा. जबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, मोहिमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बोरवाश्यांक देवान तुमकां आपयल्यांत केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भोगतांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मितमेर नासलोली पदवी आमा बावार्थ्या सोवे ताचे बोल दाखोल करता. हें सगलें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाचे दोळे उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, सरकार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या पोरदाना, अधिकाऱ्या, पदव्या आनी राज्या वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवांचे सट्टे वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवें ती आपली पदविली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचे मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सोपून करतल्याची बर्ती. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार उद्गार. वचात
सगळ्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार संपो पर्यान हांव तुमचे सांगाती आसा. Survispor तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिसती पडून जेजून म्हळें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगली रचणीक शुभ वर्तमान पुरगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, 8व्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं, आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें आनी सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. तुझ्या भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 40 दिसांनी जेजू स्वर्गार चडून गेलो. आयज ही परब मनयता आसतना आमच्या मनान इल्लोसो वेळ हाडुया की आयज जें कितें जेजून सांगलां तें आमचें सवें, जण एकल्या सवें, म्हजें सवें, तुजें सवें खरें जाता. आख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगटात म्हणटात तेन्ना जी भासावणी जेजून केल्ली म्हणजे आमी कितें कितें करूंक पावतले हांव, आमी देंवचार काडूंक पावतले हांव, पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करूंक आमच्यान जातलें, आमी कितेंय वायट आमकां कितेंय पिवंक दिलें जाल्यार पासून तें आमकां लागचें ना, आमी 8व्यो भासो उलयतले हांव, जेजूच्या नांवान आमी देंवचार काडटले हांव. समजुया हें आमचें सवें खरें जाता. तुजें सवें जरी तर हें खरें जाता, आयज तूं कितें करतलें, खंय वेतलय चलून, खंय वचून देंवचार काडटलय, कोणाचेर वचून तूं हात दवरतलय आनी तांकां बरीं करतलय. दुबाविरेत आयच्या दिसाक जरी तर आमी हें चिंतीत जाल्यार आमी सगळीं म्हणटले हांव, आमच्या भोंवतणी इतलें दूख आसा, इतले कोश्ट आसात, ही कोरोना व्हायरसाची महामारी पातळलेली आसा, लोक मरता दिसाच्या दिसाक. ही पिडा हांव बरो करतलो, असल्यांचेर वचून हांव हात दवरतलो, असल्यांचेर जे देंवचार बसलेले आसा तो देंवचार जो आपली पदवी ह्या संवसारान ह्या ल्हानशा व्हायरसा वरवीं जी चलयता ती हांव काडून उडयतलो. हांवें म्हणलां तेंच घडये तुमी जायतीं जाणां म्हणटलीं आनी ही पदवी जरी तर आमकां मेळ्ळी जाल्यार आमी अशें करूंक दुबाविरेत तयार आसतले. आयज आमी बंद करून भितर रावलेलीं आसा, स्टे होम स्टे सेफ. आयज जरी तर कोणूय बरो ना जाल्यार भो करून कोरोना व्हायरसाची पिडा जाल्ली आसा, पॉझिटीव जाला म्हूण आमकां कळ्ळें जाल्यार त्या मनशा कडली आमी पयस रावता, तांकां आमच्या घरान घेयनाव, तांकां आमचे भोंवतणी घेयनाव. असलो मनीस कोण आसत जाल्यार आमी तांचेशी लागीं पासून वचना, जाता ते भाशेन पयस रावता.
पूण जरी तर जी बासावणी जेजून केल्या ती आमची सवय खरी जाल्ली जाल्यार आमी भियेतले आसले गाय. जी कोण बरी ना तांचेशी आमी वचन आसली गाय. दुबाविरीत आमी वेतल्या आसल्या. आयज जेजूच्या सर्ग प्रवेशाची परब आमी मनयता आसतना भाव भयणीनो आमच्या नियाळाक देवाचें उतर आमकां काय बरो संदेश दिता. आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदुतांच्या इतिहासाची सुरवात आनी आयच्या शुभ वर्तमानाची संपादनी एक सुरवात आनी एक संपादनी जाता तेन्ना जेजूचें मिसांव जें ह्या संवसारांत आसलें. मनीस कसो जेजू देव जावनूय मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो तेन्ना आपलें मिसांव ताणें ह्या संवसारांत केलां. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो ताणें आमकां भासायल्यात त्यो जेजून खूद आपणें केल्यात. आनी हेंच करूंक आपल्या शिसांक दाखयलां. कित्याक हे शीस जांकां ताणें विचून काडलोले खेरीत भाशेन ताचे आपोस्ल आसात ते ह्यो खुणा तो करता आसतना ही शिकोवण तो दिता आसतना ताचे बराबर आसात. ताचो अणभव तांणी घेतला. जशें आमचो भाग्यून बाप आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा आमी हो क्रिस्त अणभव घेतल्या उपरांतूच आमच्यान आमचें मिसांव पाडूंक जाता. If we have an encounter with Jesus, only then we can fulfill our mission. जाल्यार आयची परब जेजूचें संवसारी मिसांव आसा ताची संपादनी कोत्ता. जाल्यार आपोस्ल जे आसात तांच्या मिसांवांची सुरवात ह्या आपोस्लांच्या मिसांवांच्या सुरवातीन भाव भयणीनो आयज कितलींच वर्सां जालीं. आनी ह्या 2000 वर्सांनी हे मिसांव तांणी आख्ख्या संवसाराक पावयलां. जी आज्ञा तांकां जेजून दिल्ली आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. आख्खें शुभ वर्तमान आयज आख्ख्या संवसारान पावलेलें आसात. दुबाविरेत थोडे कडेन थोडे जागे आसतले जूंय त्या लोकांक कांयच खबर ना. पूण आख्खे रचनेक आख्ख्या संवसारान हें शुभ वर्तमान जेजूचें आयज पावलेलें आसा. जी आज्ञा तांकां दिल्ली ती तांणी पाळलेली आसा. तांची सुरवात जेन्ना जाल्ली हो वावर करून ते सोंपले. आपोस्ल सगळे मार्तीर मेले सोडून जुवांव. जाल्यार आमचें जण एकल्याचें मिसांव खंय सुरू जाता काय. आमचें जण एकल्याचें मिसांव खंय संपादता काय. आयज आमी संवसारांत जरी तर आसा आनी भोव करून आमी पवित्र स्नान घेतलां. त्या पवित्र स्नानान आमी धाकटीशीं आसतना आमचें मिसांव सुरू जालें. आनी आमचे मदलीं जायतीं जाणां वेगवेगळे तरेन हें आमचें मिसांव आयज जियेता. हें मिसांव जरी तर आमी जियेता जाल्यार आमचेच वस्तुंगी न्हय. जशें शुभ वर्तमानान आमी आयकलां तशेंच आयच्या पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसांक ही खबर सांगता हांव तुमकां शारोती पाठयतलो. हो शारोती हो पवित्र आत्मो तुमचेशी येवं पासून तुमी तयारेन रावात. आनी पवित्र आत्मो घेतल्या उपरांतूच हे सगळे भायर सरून वेतले हें शुभ वर्तमान परगटूंक. आनी हें परगट्टा आसतना हें मिसांव कोणाचें. हें मिसांव आमचें जण एकल्याचें न्हय. म्हाका जाय तें हांव करतलो हें करपाक न्हय. पूण जें मिसांव जेजून आमकां दिलां देव आमकां मिसांव दिता ह्या संवसारांत एक एकल्याक एक एक भाशेचें मिसांव. आनी हें मिसांव आख्खें जेजूच्या मिसांवान एक जालां जाल्यार आमकां एक घोटायेचो आत्मो आसा तो आमकां शिकयता. जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां तो सोगटा सर्वांचो राजा. तो सोगटा सर्वांचो धनी. कित्याक स्वर्गार चडून तो देवाच्या उजव्याक बसला. सगली पदवी सगली मोहिमा ताच्या हातान आसा. आनी जो कोण ताका मानून घेता ताच्यान हे पदवीन वांटेकार जावंक जाता. जो कोण तें मानून घेना ताच्यान ही पदवी क्रिस्ताची आसा तातूंत वांटेकार जावंक जायना. आनी हे पदवेन जो कोण वांटेकार जाता ताची सवें ही बासावणी ह्यो सगल्यो वस्तू तूं करूंक पावतलोय. जेजूच्या नांवान तुज्यान देंवचार काडूंक जातले. जेजूच्या नांवान तुज्यान 8व्यो भासो उलोवपाक जातल्यो पवित्र आत्म्याच्या बळान. ज्यो वस्तू तुका समजनात त्यो समजतल्यो.
सोरोप धरतली. कितलें वायट. सोरोप म्हणल्यार आमकां एक वायट, एक विखाड. संवसारांत असले सोरोप आयज जायते आसात. संवसारांत देंवचार आयज जायते आसात. हांकां सगल्यांक धरून हारोवपाक, तांकां भायर उडोवपाक आनी बरेपण ह्या संवसारांत हाडूंक आमकां एके भाशेन पदवी दिल्ली आसा. लिपून रावलीं, भिवून रावलीं जाल्यार आमच्यान तें जायना. पूण देवाचो, जेजूचो आत्मो घेवन आमच्यान तें करूंक जाता. ह्यो सगल्यो वस्तू जरी तर आमचे सवेन घडटात जाल्यार आमकां कांयच वायट जावचें ना. कित्याक देवाचे पदवेन वा जेजूचे पदवेंत आमी आसा. हें सोत मानूंक जरी तर आमी तयार आसा भाव भयणीनो, आमच्यान जायतें बरें करूंक जाता. आमच्यान हे महामारीचेर सोंपेपणी जैत व्हरूंक जाता. पूण ज्या मेरेन आमचो भावार्थ खोल जेजूचेर ना, आमी आमचो भावार्थ फकत आमचेरूच दवरून आसा, वा ह्या संवसारांत ज्यो वस्तू आमचे लागीं आयज दिल्ल्यो आसात, जे आविश्कार आमी केल्ले आसात, तातूंतूच जरी तर आमी रावल्या आनी मनशाचे पदवेचेर पातयेवन रावल्या, आमीच हें करूंक शकता अशें आमी समजल्या जाल्यार आमची हार जातली, आमकां हार पडटली. पूण जेजूचे पदवेन जरी तर आमी मुखार वेता जाल्यार केदोय व्हडलो देंवचार आमचे मुखार आसूं, केदेंय व्हडलें सोरोप आमचे मुखार आसूं, केदी व्हडली देंवचाराची पदवी आमचे मुखार आसूं, आमी ती हारयतल्या. आनी स्वर्गार जेजू बापाची चडून गेला आनी ताच्या उजव्याक बसला तेन्ना तो परतून येतलो, ही भासावणी आमकां आसा. जशें आमी आमची भावार्थाची उच्चारणी करता आसतना आमी म्हणटा, जिव्यांची तशीच मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक तो येतलो. आमची सगल्यांची मुनसुबी जातली. देखून जेजूच्या स्वर्गा प्रवेशाची परब आमी मनयता आसतना आमकां जी पदवी दिल्ली आसा, आमकां ह्या मोहिमेंत वांटेकार केल्ले आसात, तातूंत आमी आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवुया, आमचें मिसांव फुडें व्हरुया आनी स्वर्ग प्रवेशान आमी जेजू बराबर मोहिमेवन जावूं हे मिसाचे भेटेन आमी तयार जाता आसतना ह्या आल्ताराचेर जेजू नव्यान येता. आमचें जण एकल्याचें जिवीत बापाशी चडून व्हरूंक तो आमकां तयार करता. आनी जेजू देवाच्या उजव्याक बसला तेन्ना हे पदवेंत आनी हे मोहिमेंत आमकां हे वांटो दिता. हें आमी अणभवून आनी समजून घेवया. सतमंता देवा, सुरपदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचेवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण